गोय तियात्र अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या म्हयन्याळ्या कार्यावळीत मडगांव मंगूलचो तियात्रिस्ट जॉन ग्रासियस ह्या म्हयन्याचो तियात्रिस्ट थारलो। ही कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाली। तियात्रिस्टांची वळख घडोवन दिवपा खातीर गोय तियात्र अकादमी ही कार्यावळ आयोजीत करता। आतांचे जे कलाकार आसात तांकां सगोट वळखतात, सगोट जाणात, पूण जे कलाकार जी माची इतली वर्सां सांबाळली ते माचेर आतां आमी काम करतात। तांणी खांद मारून ती माची दवरलेली म्हणून आयज आमकां ती माची पळोवंक मेवता। तर असले कलाकारांचे योगदान आमचे पिळगेचे पिळगेक कळपाक जाय। हाका लागून जे फाटल्या वर्सांचे कलाकार आसात ते खोडून सोदून हांव हाडटां, कारण तांचो इतिहास आमकां आतांचे पिळगेक कांयच खबर ना। तर हो तांचो इतिहास आमी तियात्र अकॅडमी सांबाळून दवरतात। हांव ह्या फुडें म्हजें जिवीत ह्या कांतारांनी हांव सदांच तुमच्या मुखार ही म्हजी कांतरां दवरतलो आनी ही कोंकणी माचयेक सदांच हांव म्हजी मान बागयतलो। गोंयांत वेपारी पद्दतीन मिरसांगाची लागवड करून फायदो मेळोव येता ही गजाल धारबांदोडाक कुळे केल्ल्या प्रयोगांत सिद्ध जाल्या। 2 एकर जमनीन मिरसांगो लावन 1.25 लाखांचो फायदो मेळयला। ह्या प्रकल्पा खातीर सिंजेंटा कृषी मित्रान आदार केला। कुळ्यां धारबांदोड्या व्हडा प्रमाणात मिरसांगो लायल्यात। हांगा तयार जावपी मिरसांगो गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकत घेता। या पद्धतीन गोंयांत व्हडा प्रमाणात भाजी पिकोव येता अशें जाणकार सांगतात। इरिगेशनसाठी तुम्हाला विहिरीसाठी सबसिडी आहे, इरिगेशनसाठी पंपासाठी सबसिडी आहे, फर्टिलायझर त्याला 50% सबसिडी आहे। ह्या सगळ्या गोष्टीचा जर शेतकऱ्यांनी खरोखर त्याचा वापर केला तर निश्चितच गोव्यातलं ॲग्रिकल्चर अतिशय चांगल्या प्रकारे सुधारू शकतो। इव्हन पेन्शिंगला 90% सबसिडी आहे। आज पॉलिओसारखं जे ठीक आहे हे आहे ते जवळजवळ कुठल्याही राज्यामध्ये एवढी सुविधा नाही। 100% सबसिडी गव्हर्नमेंटची, गोवा गव्हर्नमेंटची। तर ॲग्रिकल्चरच्या बाबतीत एवढा डेव्हलपमेंटचा ह्याचा शेतकऱ्यांनी फायदा करून घेतला तर गोव्यातली निश्चितच म्हणजे शेतीचं उत्पन्न वाढू शकेल। आणि बरेचसं जे आता आपण भाजीपाला जे 80-90% भाजीपाला जे बेळगावून खरेदी करतो तो तुम्ही निश्चितच त्याचा ते वाचू शकता, इम्पोर्ट वाचू शकता आणि आपल्या इथं करू शकता। 2 एकर जमनीत 1.25 लाख रुपया फायदो मेळटा अशी माहिती व्यवस्थापक मंजुनाथ हेगडेन दिली। 2 एकर प्रॉपर्टी आता आमची, हे फक्त 2 एकर घेतले आम्ही, 7,000 स्क्वेअर मीटर, 2 एकराक कमी। आणि जे मिरची घेतले आमकां टोटल खर्च जवळजवळ 1,70,000 रुपया आयले टोटल खर्च। तातूंत बियो आयले, लेबर आयले आणि इरिगेशन आयले, स्प्रे आयले, मिनिमम निडेड केमिकल्स आयले, सगळें आयले। सो 6 म्हयन्यान तुका 1,20,000 इन्वेस्ट करून जवळजवळ 2.5 लाख येता जाल्यार तुका जवळजवळ 1,25,000 नेट प्रॉफिट जालो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। म्हापसा पालिका बाजारात फुलांचो बाजार आशिल्ली बिल्डींग मोडून नवी इमारत बांदपाक थळाव्या वेपाऱ्यांनी खर केला। सगळ्यांक विश्वासात घेऊनच नवी बिल्डींग बांदतले अशें नगराध्यक्ष संदीप फळारी म्हणटा। सरकाराकडच्यान व्हडा प्रमाणात निधी मेळपाची शक्यता आशिल्ल्यान हो निर्णय पालिकेन घेतला। म्हापसा पालिका मार्केटांतलो फुलांचो बाजार मोडून नवे मार्केट बांदपाचे पालिकेन थारायला। पालिकेचो हो निर्णय थळाव्या वेपाऱ्यांक मान्य ना। मार्केटाक आमी हात लावंक दिवचे ना, सगळे एकठांय जावन इतलेंच। तिका जाता म्युनिसिपालिटी कडेन जालें सुदारपाचें आनी हेंच मार्केट बरें करूं येता तिच्या जाता, पूण तें जायना तें करूंक सोदिनात ते। ताका जावं नवो प्रोजेक्ट बांदूं न्ही तेका। आनी म्हाजें एक सांगणें आहा तुमकां, जर तूं नवो प्रोजेक्ट करता भायर जायतीं शेतां पडलेलीं आहा, लोक घेतात आनी बिल्डिंगां बांदतात। थंयसर एक व्हडलें शेत घेवपाचें आनी व्हडलो प्रोजेक्ट कर मरे, बांद 3-4 वर्सां लावता न्ही, आमकां काय ना। नवे मार्केट बांदतना सगळ्यांक विश्वासान घेतले अशें नगराध्यक्ष संदीप फळारीन स्पश्ट केला। तुम्ही तुमकां हात लावून दिवचे ना, हांगा तूं येत जाल्यार खबरदार अशी जर कोण भाशा वापरूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता की ते योग्य न्हू। आनी आमी विचार करपाक जाय, एकूच परत रिपीट करूंक सोदता की सगळ्या स्टेक होल्डरांचो विचार जावपाक जाय डिसिजन घेतना, आनी तसो विचार करूनच म्युनिसिपालिटीन हो निर्णय घेतला। आनी
म्हत्वाचें म्हणजे हो जो निर्णय आसा म्युन्सिपाल्टीचो, हो ठराव जो पास केला तो एकमतान पास जाल्लो आसा, युनॅनिमस डिसिजन आसा म्युन्सिपाल्टीचे. तेन्ना हे जे आमी करतले, जेन्ना आमी फुडली स्टेप्स घेतले पळय, तेन्ना तांकां विश्वासान घेवनूच करतले म्हणून काल स्पश्टपणे सांगलेलें आसा. तेन्ना कोणे असो मनान डावट घेवपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.